नमस्कार. दोनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकरांचे येवकार. खबरो विस्तारान. भाजपाचो केंद्रीय सरचिटणीस BL संतोष गोंयांत आमदार मंत्री मुख्यमंत्र्या वांगडा 1-to-1 बसका जाल्यो. प्रदेशाध्यक्ष दामू म्हणटा मंत्रिमंडळ फेररचणेचेर चर्चा ना. संघटनात्मक चर्चा. अखिल भारतीय महिला परिषदेच्या नियोजनाविशीं बसका. पणजे जाल्ले बसके उपरांत दामू उलयलो. फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो चर्चा सुरू आसा. दिल्लीच्यान एखादो केंद्रीय फुडारी आयलो की ह्या चर्चेक उतेता. मंगळारा भाजपाचो केंद्रीय सरचिटणीस BL संतोष गोंयांत आमदार मंत्री मुख्यमंत्र्या वांगडा 1-to-1 बसका जाल्यो. प्रदेशाध्यक्ष दामू म्हणटा मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं चर्चा ना. सर 1-to-1 मिटींग चालू आसा तो खंय तरी काय मंत्री आणि सर इंडिपेंडंट आसा ते मेळपाक गेल्ले आसात. ते प्रत्येक जण कोण येतात मेळपाक ते येवंक शकतात. पूण रिशफलाचे बीन कितें अशें चर्चा चालल्या. ताजें कांयच ना. पूण 1-to-1 मिटिंगेचेर कितें डिस्कशन टॉपिक तरी एटलीस्ट कांयच ना. संघटना संघटनेचे सगळे अखिल भारतीय महिला परिषदेच्या नियोजनाविशीं खंय बसका. तांची बैठक आशिल्ली. समन्वय समिती महिला समन्वय समितीची बैठक ताचो एक आढावो घेवपाक आनी बाकीचे संघटनात्मक आढावो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशे सब रजिस्ट्रार ऑफिसांतल्यान गायब जाल्ली 4 सेलडिडां सापडलीं. पुलीस फुडलो तपास करता. मंत्री एलेक्स उलयलो. लँड ग्रॅबिंगाच्या प्रकरणात जाल्ले खंय खबर ना. चवकशी चल्ल्या. मजगतीं मडगांव फेक रेजिडन्स सर्टिफिकेट प्रकरणात धरिल्ल्यांचेर खर कारवाय जातली म्हणून मंत्री उलयलो. कांय म्हयन्या पयलीं म्हापशे सब रजिस्ट्रार ऑफिसांतल्यान 4 लँड सेलडिडां गायब जाल्लीं. कितलेशेच म्हयने पुलीस तपास करताले. सेलडिडां मेळ्ळ्यात म्हूण मंत्री एलेक्स उलयलो. I'm happy to tell you that some months ago there were 4 documents for sale deals that had disappeared in the Mapsa sub-registrar's office. We have been able to find those 4 sale deals, and of course police investigations are still continuing, but we have in our custody today those 4 sale deals, which we will be able to give to the rightful owners. So is it have anything connection with land grabbing case? I wouldn't be able to answer that. I wouldn't be able to answer that. Genuinely, I would not be able to answer. मजगतीं मडगांव फेक रेजिडेंस सर्टिफिकेट प्रकरणात धरिल्ल्यांचेर खंय खर कारवाय जातली. मंत्री उलयलो. I think the arrest is a consequence to the complaint that we had filed. No? FIR was registered. And police are investigating. They picked up 2 people. Okay, they are the ज्यांचे सर्टिफिकेट घेतलेले ते मनीस काय त्यांच्यानी इश्यू केले ते मनीस त्या I really don't know. I've called for a report, so I should get to know about it tomorrow. But as of now, the police are acting. They have picked up this two. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2027ची विधानसभा वेंचणूक भाजपच्या उमेदवारीचे लढयतलो दिवचलीचो अपक्ष आमदार चंद्रकांत शेटये उलयलो. उमेदवारी दिवप की ना तो खंय भाजपाचो निर्णय. आमदार शेटयेची मंगळारा सांजे भाजपाचो केंद्रीय सरचिटणीस BL संतोषा वांगडा बसका जाली. मतदारसंघात काम करचो खंय शेटयेक सल्लो. दिवचले मतदारसंघातल्यान अपक्ष वेंचून आयिल्लो आमदार चंद्रकांत शेटये भाजपचे वाटेर. 2027ची विधानसभा वेंचणूक भाजपच्या उमेदवारीचे लढपाची तयारी म्हणून आमदार शेटये उलयलो. तर तुम्ही एक इंडिपेंडंट आमदार तुमच्या नेक्स्ट टाइम यू विल प्लॅनिंग टू गो टू द BJP 100%. म्हणजे फुडले बिचोलेचे तिकेट तुमकां बिचोलेचे BJP कडल्यानच. हांव म्हाका अशें कितें विचारलें पण तुम्ही तयार आसा. हांव तयार आसा. ओके. काय नाशिल्लें सरान म्हणजे अपॉइंटमेंट घेतलें. सर एक 5 मिनटां उलयला. सगळें विचारलें मतदारसंघाबद्दल आनी काय पूण काम करलें. पूण सरकाराचें काम काजाचो कितें विचारलें अशें हाच्या बद्दल काय विचारलें अशें आयकूं येतालें की परफॉर्मन्स सुद्दां पळयले वयता. जे मिनिस्टर्स आसा तेंच्या परफॉर्मन्सा बद्दल ना. हे सगळं म्हजे कडेन काय दिसतं. म्हजे कडेन म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे म्हजे कामाचे काम कर म्हणून सांगलें. फुडें लाँग टर्म पळोवन काम करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मंत्री फकत पयशे मेजपाक बिझी. एका बारीकशा कामाक लागून हांवें मंत्र्याक 20 लाख दिल्यात. गोंयांत भ्रश्टाचार न्ही लूट सुरू आसा. आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकाराचो आरोप. बरी संद दिता म्हूण 2022चे विधानसभा वेंचणुकेंतल्यान कुशीक दवरिल्लो. आजून कांय ना. निर्णय घेनात जाल्यार चल्लो. मडकयकाराची शिटकावणी. गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस खंय संपर्कात आसा. कुंभारजुंवेचो आदलो आमदार आनी आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान सरकारी कामकाजाचेर वादग्रस्त विधान केलां. एका बारीक कामाक लागून एका मंत्र्याक ताणें खंय 20 लाख रुपया दिल्यात. पक्ष सोडटना खंय कोण मंत्री तो सांगतलो.
Nothing is moving. Only they are busy in counting the money. सध्याच्या तुमच्याच सरकाराचे तुम्ही आरोप करता All ministers are busy in counting money. तुमकां दिसता सीएम चेंज जावपा जाय सर? Nothing is happening in Goa. Baba, I paid last week. I paid around 15 to 20 lakhs to one minister. I don't want to फॉर वॉट सर? take it for a small work. It's not also corruption. It's a loot. Loot is going on in Goa. नाव सांगू शकता तुम्ही? I don't want to take a name, but when I leave a party, I will take a name. भलायकी बरी नाशिल्ल्यान विसाव घे दुसऱ्याक संद दिवया बरो जालो की तुका बरी संद दिता म्हूण भाजपान खंय उतर दिल्लें मात अजून कांयच जालें ना. गेल्या विधानसभेक 2022च्या इलेक्शनान म्हाका तिकेट दिवनाशिल्ली. म्हाका बरो ना म्हणून म्हाका सांगलें तूं बरो जा मागीर तुका तसलें पोजिशन आमी दितलें. तेच्या नंतर इलेक्शन जालें, BJP गव्हर्मेंट फॉर्म जालो, सगळें जालें, तेंच्यांनी वाचपूच केली ना. तांकां विचारपाक येयल्लो हांव, म्हाका प्रॉमीस केल्लें म्हणून हांव त्या वेळार रावलो ना. आय सपोर्टेड द when I will get my position. They told me that they will let me know. Okay. I will wait for 1 week. I will take my own decision. मजगती 8 दिसां भितर निर्णय घेना जाल्यार खंय चल्लो. गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस संपर्कांत आसा. There are other many parties. There is a Congress. Again, they are also in touch with me. Goa Forward is also in touch with me. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. क्रिस्तावांचो प्राचिताचो काळ लेंट सीझन सुरू. गोंयचे क्रिस्तांव इगर्जींनी एश वेनसडे मिसाक वांटेकार जाल्ले. पाद्री मिसाक आयिल्ल्या भाविकांचे कपलाक पवित्र भस्म लायता. फुडले 40 दीस प्रायचित्ताचो काळ चालू उरतलो. इस्टराक लेंट सीझन सोंपता. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथ्यवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिष्याक म्हणलें, चोत्रावतरात तुमचे बऱ्यो कर्म्यो मनशांचेर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसता तुमच्या बापाची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालता तेन्ना तुज्या मुखार थरथरी वाजोवं नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्याचे आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशेंच करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली, पूण तूं भीक घालता तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक करचें न्हय. तुजें दान गुप्तीन जावंक जाय, आनी गुप्तीन केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणी करता तेन्ना धमक्या सारके जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याचेर नाक्यार उबे रावून आपली मागणी करची तांकां मोठी कशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली, पूण तूं मागणी करता तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धापले उपरांत थंय गुप्तीन आसता तुज्या बापाक मागणी कर. आनी गुप्तीन केलेल्या हें पळयता तुजो बाप तुका इनाम दितलो. मंगळारा उसरा बोरये टॉप कॉलर लागसार आशिल्ल्या किराणा दुकानाक उजो पेटलो. पुराय दुकान उज्यांत लसून काबार. आडेकडे घरां आशिल्ल्यान उजो पालोवपी दळ कळाव करिनासतना उजो पाळयलो. उजो कसो लागलो ताचें कारण अजून खंय स्पश्ट जाल्लें ना. घडणुकेंत कितलें लुकसाण ताचें अजून कळिल्लें ना. काल बोरी वाठारांत 2 अश्यो घटना घडल्यो की सकाळच्या दिसाक एक ज्वेलर शॉप गजांत लक्ष्मी हे देवळवाडा हांगासर ह्या शॉपाक उजो लागलो. आनी त्याच प्रमाणे राती कडेन काल बोरये प्रशांत नायक हेजे एक जनरल स्टोर ग्रोसरी हेका राती 11 उपरांत सुमार उजो लागलो. आनी पळोवपाक अशें दिसता की सगळे जे शॉपान सामान दवरिल्लें तें सगळें लासोन गेल्लें आसा. जे फ्रीज जावं ते गेले वयले छप्पर आमी पळयलें, पण आजून लॉस अमकेंच जाला म्हणून आमकां आजून एस्टिमेट मेळूंक ना. ह्यो 2 घटना घडल्यो, ती एक देवळवाडा बोरी आनी दुसरी म्हणटा ती एक टॉप कॉला कडेन. आनी सद्या ओनर आमकां मेळोंक ना, कारण राती लेट पर्यंत उजो पेट्टालो. आनी त्याच प्रमाणे फायर स्टेशन फोंडा हेंच्यो गाडयो वचून तेंच्यांनी हो लेट सुद्दां राती मागीर उजो आहा तो आटोपान हाडलेलो आसा, कारण सरावंडींग ही घरां
आजूबाजूक घरां आसलेल्या कारणान तो उजो आनीकूय वाडपाक शकतालो आनी त्याच प्रमाणे जे लॉस जेन्ना आमकां मेळटले त्या प्रमाणे आमी ते तुमच्या मुखार हाडटले. बोजेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पेडण्या मालप्या राष्ट्रीय महामार्गार दूध घेवन वचपी व्हॅन उमथी बुधवारा सकाळी घडणूक घडली. ड्रायव्हराचे गाडयेवेले नियंत्रण गेल्ल्यान खंय गाडी उमथी. घडणुकेत ड्रायव्हर जखमी जाला. आयज सकाळी उजवाडांक एक महाराष्ट्राच्यान गोंयान येवपी गोकुल दूध कंटेनर जे आसा ओवरटर्न जाल्ले आसा. ही इन्सिडंट जी आसा मालपे पेडणे हांगा जाल्लेले आसा. थंयसर जे आतां वन वे करपाक आयिल्ले आसा आनी जेन्ना टर्न घेता ते अंदाज येना आनी ड्रायव्हर कन्फ्यूज जातात आनी तशेंच जालें आनी आयज सेल्फ एक्सिडंट जाल्लेले आसा आनी जे गोकुल दूध कंटेनर जे आसा ओवरटर्न जाल्ले आसा आनी सगळे दूध रस्त्यार पडलेले आसात. पूण ड्रायव्हराक मायनर इंजुरी आसा आनी ताका हॉस्पिटलान शिफ्ट करपाक आयल्या. सद्या त्या जाग्यार एक्सिडंटाचो जो प्रमाण आसा दिसान दीस वाडत आसा. ह्या पयलीं सुद्दां थंय भरपूर एक्सिडंट जाल्लेले आसात. पण खंयसर कन्सर्न डिपार्टमेंटान जे काम सुरू केल्या ते रोड करपाचे तेंच्यांनी ते रोड बेगिनात बेगीन करचे अशे लोकांची मागणी आसा. जेन्ना महाराष्ट्रांतल्यान जेन्ना गोंयान जे कंटेनर येतात व्हेहिकल्स येतात तांकां अंदाज मेळना तेन्ना ते टर्न घेताना अशे इन्सिडंट घडटात आनी आयज सकाळी जे उजवाडांक जे इन्सिडंट घडल्या अशेंच जालें आनी जे महाराष्ट्राच्यान जे दूध कंटेनर येताले ते खंय तरी ओवरटर्न जावन हे इन्सिडंट घडलेले आसात. मजगती मायणा सुकूर जाल्ल्या सेल्फ एक्सिडंटात एक चारचाकी उमथली. ड्रायव्हराचो गाडये वयलो ताबो गेल्ल्यान खंय गाडी उमथल्या. ड्रायव्हर जखमी जाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्वरे खापरेश्वर देवस्थानाक हात घालपाच्या प्रकरणात बरीच कुफसावां. देवस्थानाचो घात समितीन केलो काय सरकारान असो प्रस्न. देवस्थानाच्या वांगड्यांनी फ्लायओव्हराक सुप्रीम कोर्टात कन्सल्ट दिल्लो तेन्ना सिंगल खांब्याचेर डिझायन फिक्स जाल्ली. फ्लायओव्हराचे कन्स्ट्रक्शन वापरून सर्व्हिस रोडाक देवूळ मोडला. समिती हायकोर्टान कित्याक गेली ना तेवूय प्रश्नचिन्ह. पर्वरे खापरेश्वराच्या देवस्थानाचेर बुलडोजर चल्लो मात ते खातीर कन्सेंट देवस्थानान दिल्लो म्हूण कांय जाण उलयतात तातूंत तथ्य ना. देवस्थानाची सुत्रां सांगतात ते प्रमाण कन्सेंट दिल्लो एका खांब्यावयल्या फ्लायओव्हराच्या डिझायनी खातीर. पयलींची डिझायन आशिल्ली 2 खांब्यावेली मात नवे डिझायनीत देवस्थान सुरक्षीत उरतालें. आतां खंय निमित्त केलें सर्व्हिस रोडाचें. देवस्थानाचो आदलो कन्सेंट वापरलो सर्व्हिस रोडा खातीर. देवस्थान वचना म्हूण सांगून सरकारान खंय देवस्थानाच्या वांगड्यांची दिशाभूल करून तांकां कोर्टात वचपा पासून आडायलें आनी रातोरात देवस्थानाक हात घातलो. सुत्रां सांगतात सगळें चल्लां ते पयशा खातीर, लॉबी खातीर. काँग्रेस फुडारी सुनील कवठणकारान थंय देवस्थानाच्या फाटल्यान आशिल्ली व्हडली बिल्डींग आनी मॉलाचोय उल्लेख केला. नव्यान आयिल्ले म्हायते प्रमाण ह्या प्रोजेक्टाचेर खंय टोल प्लाझा येतलो आनी थंयच खंय तरी देवस्थाना खातीर सुवात सोदपाचे यत्न चल्ल्यात. म्हळ्यार देवाक विचारिनासतना ताका सीमे भायरूच दवरपाचें चल्लां म्हूण सुत्रांची म्हायती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जीपीएससीच्या वांगडी पदाचेर उदयसिंग श्रीकांतराव राणेची नेमणूक विरोध करूंक जनहित याचिका हायकोर्टात. हे विशयी गोंय सरकार, जीपीएससी आनी हेर प्रतिवाद्यांक हायकोर्टान नोटीस काडल्या. राव राणेची नेमणूक करतना थंय चवकशी करूंक ना, ताची फाटभुंयेर तपासूय ना, सिलेक्शनाक जायरातूय ना. याचिकेदाराचो दावो केस 26 मार्चाक. फर्स्ट यू ट्राय टू गेट द मॅक्सिमम टॅलंट. कितले लोकांचे तुम्ही बायोडेटा घेवपा जाय, कितले लोकांचे CV पळोवपा जाय. दीस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. सेकंड पार्ट ऑफ इट इज स्क्रुटिनी करूंक जाय. इन दी स्क्रुटिनी असेसमेंट आसपा जाय. ते असेसमेंट कांय केलें ना. सो एकू मनशाचो आंकडो हितून CM सांगता जाल्यार हो मिनिस्टर खंयचो सांगता जाल्यार हे मनशा घाल म्हूण एज अ GPSC member and who afterwards could become a GPSC chairman. These are very important constitutional posts. And तुम्ही जाणार ते GPSC holds all these gazetted posts, selections, promotions,
even relaxations and consultation with GPSC is often required by the government for these high ranking posts. तुगे मनशा गायल जाल्यार कितें जाता? It raises suspicion. You may like to appoint someone who is your man, that's fine, but follow the process and do it in accordance with law. हे high handedness जाता, हे arbitrary जाता, violation of Article 14 and of fair play and fair administration. Because when you try to give a note, appoint this man, and on that note, he appoints zale, this is the flaw of the whole system from the beginning, from its inception started. वीज खात्याक दिवपा देणे आशिल्ले रकमेचे उण्यात उणे 20% रक्कम भरची हायकोर्टाची इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांक अर्द. ऑपरेटरांचो आंकडो आनी येणावळीची म्हायती कोर्टाक दिवची. केस 11 मार्चाक दवरली. केबल ऑपरेटरांचे याचिकेर आज केस. फाटल्या कांय वर्सां सावन लायटीच्या खांब्यावयल्या केबलांची येणावळ वीज खात्याकडेन येवपाची आशिल्ली. प्रकरण कोर्टान पावले. मंगळारा सुनावणी जाली. वीज खात्याक दिवपा आशिल्ली थकबाकीची उण्यात उणी 20% रक्कम भरची म्हूण हायकोर्टान इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांक अर्द दिल्या. Today the matter was there in the High Court, and it has been directed by the High Court that this particular matter which has come today will be taken up in the next week, and other matter which is there which will be coming up tomorrow. So the payment has to be done by the cable operators. That again it is said in the book. Full amount or part? So part 20%. 20%. So can we say that High Court has ordered, or it has been suggested by the High Court? What should we say? It is as long as today it is suggested by, or no orders have come yet. So matter is kept, this cable operators matter next week. Next week. Thank you. Next week. Thank you. Both the petitions are to be taken together. No, one petition will come tomorrow, and today's petition will come on the next week. These are two separate petitions, because one petition is on cables was challenging the tender of ITNL, and this petition is independent. ISP petition, they have not paid anything. That petition is separately independent. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गोंयचेर राज्य नाशिल्ले म्हूण वादग्रस्त विधान करपी आदलो आमदार आनी साहित्यीक उदय भेंब्रेचो निशेध करूंक अखिल गोमंतकीय क्षत्रिय मराठा समाज संघटना कुंकळे. चुकीचो इतिहास पातळावपी, इतिहासाची तोडमोड करपल्यांचे आड खर कारवाय करचो संघटनेचो थाराव. भेंब्रेची वक्तव्यां खंय हॅबिच्युअल भेंब्रेची तुलना शिवाजी महाराजांबरोबर करतल्यांचो निशेध. छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर वादग्रस्त विधान करपी आदलो आमदार आनी साहित्यीक उदय भेंब्रेचो निशेध करूंक अखिल गोमंतकीय क्षत्रिय मराठा समाज संघटना कुंकळे पावली. म्हज्या आराध्य दैवताक हांगांतल्यान बायलो पळोवन व्हेल्यो, भुरग्यांक पळोवन व्हेले अशें म्हणटवाचें धाडस केलें. ताका तुमी जर जाणटो म्हणटात जाल्यार औरंगजेबूय जाणटो आशिल्लो. ताका शिवाजी महाराजा कडेन झगडटना हें जावंक ना. खास करून अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज आमच्या आराध्य दैवताचो जाणें अपमान केला ताचो आमी तीव्र शब्दांत निशेध करतात आनी सरकाराक विनंती करता, कायद्यान जे शक्य आसा तो सगळे कायदे ह्या मनशाच्या विरुद्ध धरचे. ताका जी सजा आसा ती जावपाक जाय. की सरकारान एक खर असो कायदो काडचो. जे लोक अशा मानसीक विकृतीचे लोक, अशा ऐतिहासिक जी हिस्टोरिकल फिगर आसा त्यांच्या बद्दल अपमानकारक जर शब्द उलयतात तांकां खर कारवाय करपाचो खर असो एक्ट सरकारान करचो आनी गोंय सरकारान तो लागू करचो. काही जाण छत्रपती शिवाजी महाराज आणि उदय भेंब्र्याची तुलना करता. अरे तुमची येदी का बसतात? हेका जर छत्रपती शिवाजी महाराज किंवा आपले दैवत मानतात, कोणाक त्या उदय भेंब्र्याक, तुम्ही घरा वचून ताची पूजा करा, वी डोंट माइंड. तुम्ही ताचे देऊळ बांदा, पण आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजा कडेन या शिवप्रेमींच्या छत्रपती शिवाजी महाराजा कडेन ताची तुलना जायना जावची ना. आम्ही काणाकूच ही हिस्ट्री आणि छत्रपती शिवाजी हिस्ट्री आम्ही तो येयला म्हूण प्रज्वल सेकंड सचिन मोडगे तेणें हांव तितूंत वचना, कित्याक ते हिस्टोरियन तेमी ताका पॉयंट टू पॉयंट रिप्लाय केला आनी ताका एक दोन हें ना आतां रिप्लाय करपाक. बट हेका आमी फॉकर आपना. तो जाणटो आसूं कितें आसूं, कित्याक तो सदांच आमचे रिवोल्ट त्या शिवाजीचेर ताका जाय ते बरयता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
MLA कार्लूस एक्स्टॉर्शन केसीत क्रायम ब्रांचीन कुकेश रावता आड केल्लो FIR हायकोर्टान रद्द केलो. FIR रद्द करपाक कागाळ करपी आमदार कार्लूसान कसलीच हरकत ना म्हूण हायकोर्टान FIR रद्द केलो. मात कुकेशान 1 लाखाची फायन मारल्या. मॅटर दोगां मदीं सेटल म्हूण रावतान FIR रद्द करूंक अर्ज घाल्लो. मॉर्फ व्हिडिओ व्हायरल करपाची धमकी दिवन आमदार कार्लुसा कडल्यान पयशे उखलपाच्या प्रकरणात दुबाविता आड क्रायम ब्रांचीन केल्ली FIR हायकोर्टान रद्द केल्या. मॅटर दोगांय मदीं सेटल जाला अशें म्हणीत आरोपी कुकेशान FIR रद्द करपाची याचिका घातिल्ली. मंगळारच्या सुनावणे वेळार आरोपीच्या मागणेक सरकारी आदवोगादान विरोध केलो. कागाळकार एक आमदार आनी नामनेचो आदवोगाद देखून अशे तरेन FIR रद्द केल्यार समाजात चुकीचो संदेश वचूं येता असो सरकाराच्या आदवोगादान आर्ग्युमेंट घातिल्लो. फिर्यादी आमदाराची FIR रद्द करपाक कांयच हरकत ना अशें लक्षात आयल्या उपरांत हायकोर्टान FIR रद्द केल्या. तशेंच मुकेशाक 1 लाख रुपयाची फायन घातल्या. The matter came up for hearing today and the court was pleased to quash and set aside the FIR and has ordered no further investigation in terms of the prayer as was made by the petitioner. Though the grounds on which we asked for quashing of FIR was that at the end of the day it has been settled between my client and respondent number 3. So where was the question of going ahead with this particular matter, because it can never land up in a conviction. Of course, the prosecution vehemently opposed this on the ground that it shakes up the social fabric and that there should be a strong deterrent in these cases. The court considered those arguments also and said that at the end of the day, if it's not going to land up in a conviction, then the only deterrent that it could impose was by awarding costs. So now the petitioner has been ordered by the court to deposit a cost of 1 lakh directly in the account of police welfare, and this is going to be a pinch for the for my client not to commit any such offences. Of course, it was never our case that we have committed. We just said that there was some misunderstanding, but it should be serving as a deterrent. The prosecution did oppose it on various counts. One of them was that the respondent number 3 is a public figure. So if such things could happen to a public figure, what about a common man and things like that? प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. बुलेटिन इतल्यारूच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, WhatsApp, टाटा प्ले ॲप, GOT ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.